आज बिचोले ठिकठिकाणी कॅमेरे लायले असतात, सीसी फुटेज कॅमेरे लायले असतात. ही मागणी आम्ही खूप पहिली दिवसापासून केलेली आहे, खूप दिवसापासून. कित्याक बरेचसे जो गैरप्रकार घडतात त्याचे जे हे मेळपा खातीर आमी एक सीसी कॅमेरा आयिल्लो आसा ताचो आमी उपयोग करूं शकतात. खास करून आमी स्वच्छता दूत आमी जे साफ सफाई करतात आमचे ग्रूप आसा ताचेर आमी मागणी केली की जेणे करून जे उक्त्याचेर हांगा जो कचरो उडयतात तो कोणे म्हणजे ताच्या ह्या हातूंतल्यान आमकां ताचें हे मेळचें म्हणजे प्रूफ मेळचो आनी ताचेर कारवाई जावची. तशेंच बरेचशे आनी काही घटना आसात जाच्या कारणान जो म्हणजे आयज चोरयो जायत आसात किंवा एक्सिडेंट जायत आसात. ह्या सगळ्याचेर एक नियंत्रण दवरपा खातीर सीसी कॅमेरा हांगा टीव्ही लायिल्ले आसा, कॅमेरा लायिल्ले आसात ताचे खूप उपयोग जातलो. आनी ह्या सरकारी यंत्रणी ज्यो आसात पुलीस स्टेशन म्हणा किंवा नगरपालिका म्हणा किंवा मामलेदार ऑफिसां ह्या ज्यो हे आसात हे आस्थापनात हांच्यांनी ह्या ज्यो सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ले आसात ताच्या माध्यमांतल्यान जे हांगा गैरप्रकार घडतात ताचेर नियंत्रण हाडचें आनी जेणे करून दिवचल बरें हें जावचें, शहर बरें उरचें. खास करून गुन्हेगारी क्षेत्रांतल्यानूय हांगांतल्यान ज्यो जातात ते ताचेरूय कंट्रोल उरतलो. त्याच बरोबर हांगा स्वच्छता उरना, लोक जाय तसो कचरो खंय रस्त्यार उडयतात आनी नियम भंग करतात. ह्या गोश्टीचेर सगळें नियंत्रण उरतलें अशें म्हाका दिसता. आनी परत एकदां हांव सरकारचें आनी खास करून आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांच्यांनी हाच्या खातीर प्रयत्न केल्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता. खास करून हांव हाच्या खातीर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आनी पयलींचे आमचे राज्यसभा खासदार आमचे तेंडुलकर हांचे कडेन ह्या बाबतींत उलयलो. तांच्यांनी म्हाका आश्वासन दिल्लें की तुका हे सीसी टीव्ही जे आसा पळय कॅमेरा आसात ते हांगा दिवचेर उपलब्ध जातले. आज ताचे प्रत्यक्ष हांगासर हें जाल्लें आसा, त्या बद्दल हांव खासदार आनी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांचे आभार मानता. आमच्या बिचोलेंत तुम्ही जर पळयल्यार सध्या सीसीटीव्हीचें काम चालू आसा. इनफॅक्ट ही फायल लास्ट आमदार जाल्ल्या पासून हांव फॉलोअप करता. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे धन्यवाद करता एक्स राज्यसभा MP विनय तेंडुलकर. तांचो फंड हो आतांच्या आमच्या MPंचो हो फंड न्ही आनी तेन्नाच्यान आमी फायल प्रोसिजर केली. पण तुमकां खबर आसतली पयलीं इन्स्पेक्शन जाता, स्पॉट आयडेंटिफाय करता आनी स्पॉट आयडेंटिफाय करपाक आमी म्युन्सिपालिटीचो हेल्प घेतला, ट्राफिकाचो हेल्प घेतला, PWDचो आनी ते स्पॉट आयडेंटिफाय केल्ले आसा 27 आनी ते स्पॉट आयडेंटिफाय मागीर प्रपोजल CO म्हणजे म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर मागीर ते एडिशनल कलेक्टरा कडेन येयला आनी थ्रू कलेक्टर काम जालें. कित्याक फंड आसता तो MPचो आनी मागीर कलेक्टरान इम्प्लिमेंटींग एजन्सी ITचीक दिला जे म्हजे कॉर्पोरेशन असलें म्हणून तर हो इतलो प्रोसिजर फास्ट जाला. सो मागीर आमी टेंडर फ्लड करून एक रवी सोनार म्हणून आसा नुपूर टेक्नॉलॉजी जायती तांकां आमी दिल्लें आसा. चडशें काम जाल्लें आसा. म्हजो प्रयत्न आसतलो की हे जे हे 4थीच्या पयलीं हे जे सगळे जे हे आसा कॅमेरा आसा ते एक्टिवेट जावपाक जाय, सुरू जावपाक जाय. आनी हे सगळे करच्या खातीर आमचे म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन कुंदन फळार आनी तांच्या कावन्सिलान तांच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्ल्याच मुळे हे आमी आज करूं शकता. तुका कॉस्टिंग कितलें आसा? अरावंड 92 lakhs आसा हाचे सगळे कॉस्टिंग आसा. आनी त्या प्रमाणे आतां पर्यंत कितके CCTVचे तुमी एप्रूव्हल आनी कोणा कडल्यान घेतला? नमस्कार. मेन म्हणजे आमी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना विनय भाई आमचो राज्यसभाच्या फंडांसून MP लेड ह्या फंडांसून ते सगळे केल्ले. मागीर आमचे तानावडे भाई येयले पळय तेन्ना ती चालीक लायली तेणें आनी ऑर्डर म्हणजे येयले आमदारान बऱ्यापैकी हितून फॉलोअप करून आमचे बिचोलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हेणें ते ऑर्डर हाडली आनी आतां ते काम सुरू जालां. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 14-15 तेंच्यांनी लायल्या. जवळ जवळ 92 lakhs कितके तरी हे तेजो हें जाला, एस्टिमेट जाला आनी आतां तें काम सुरू आसा. 37 जाग्याचेर इन्स्टॉलेशन चालू आसा जातलें आनी मेन जे जंक्शनां आहा पळय मेन तेजेर जातलें. ह्या CCTV लावपाचो उद्दिश्ट कितें आसता? उद्दिश्ट म्हणजे तुमी जाणा न्हू आतां कितकेशे चोरयो जाता, हिट एंड रन केसीस, एक्सिडंट अशें तांकां फायदो पडटलो म्हणजे तेंच्या खातीर बरें जातलें. चोरी हालीं सुद्दां ते कोटेश्वर देवळान सुद्दां चोरी जाली.
हे आसल्यार मातशें एक हें जातलें तांकां बेनिफीट मेळटलें पुलिसांक बी इन्स्टॉलेशनच्या उपरांत मागीर कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेवन निगराणी दवरता Monitoring पुलीस करतात आनी एक आमच्या हितून आसतलो इन्स्टॉल प्रिंसिपल आनी एक पुलीस हितून आनी तेंचे मेंटेनन्स कोण दवरतलो आतां तेजे 3 वर्सां आसा मेंटेनन्स ओके 3 वर्सां मागीर आमी पळयतले खंयच्या कंपनी कडेन आसा हय कंपनी खंयची कंपनी खबर ना इन्शुरन्स आमी ते मनार घेतले